एका दिसान हो पेरंट ऑलमोस्ट 2 ते 3 डॉक्टराकडे पावलो. कित्याक तर तेजो 3 वर्सां 8 म्हयन्याचो भुरगो उलयना हे तेका तेज्या रेग्युलर डॉक्टरान म्हणलें की 3 वर्सां 8 म्हयन्याचो जालो उलयना न्हू, आय थिंक तुका वचून पिडियाट्रिशनाक दाखोवपाक जाय. ओके. सो ही केस आशिल्ली आयची आनी हांवें म्हणलें आयजूच ती रेकॉर्ड करून तुमकां हांव सांगता, कारण तुमच्यांतले बरेचशे लोक ह्यो मिस्टेकी करता आसतल्यो, त्यो आमी करच्यो न्ही. हांव डॉक्टर पूनम संभाजी, हांव चायल्ड एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट आसा, पोरवोरी गोवा हांगा हांव प्रॅक्टीस करता. ओके. सो अश्यो भरपूर गोश्टी रोजच्या दिसार आमच्या क्लिनिकान जातात आनी ती एक गोष्ट हांवें जर सांगली न्हू ह्या व्हिडिओन, जाल्यार ती गोश्ट ऍटलिस्ट फुडल्या 10, 20, 20,000, 30,000, 1,00,000 लोकांकडे पावपाक जाय. तेज्या खातीर माझी तुमची एक हेल्प म्हाका जाय की हो व्हिडिओ तुम्ही जसो पळयता न्हू, लायक करा, एक तुमचो कमेंट बरयात. जर तुम्ही ह्या प्रॉब्लेमांतल्यान गेल्या जाल्यार तुमची स्टोरी बरयात, ना जाल्यार हो अशा लोकांक शेअर करा ज्यांची भुरगीं आतां जल्मला, नाजाल्यार अरावंड 6 म्हयने आसात, खावपाक पिवपाक त्रास करता आनी तेंचे पेरंट्स कशे तरी करून तांकां वेगळे तरो काडून खावपाक घालतात. तेंची भुरगीं ल्हान ल्हान आसात, जस्ट जाल्ली आसात, नाजाल्यार फर्स्ट बेबी आसा घरान, नाजाल्यार 6 म्हयन्याचे बेबी आसा, नाजाल्यार बेबी 1.5 वर्साचे आसा आनी अजुनूय उलयना न्हू, जाल्यार हो व्हिडिओ प्लीज तांकां शेअर करात. नाजाल्यार जस्ट शेअर इट ऑन युअर स्टेटस, व्हॉट्सएपाचो स्टेटस, फेसबुकाचो स्टेटस, इंस्टाग्रामाचो स्टेटस, जस्ट शेअर द लिंक. कारण तुम्ही कोणाच्या तरी बेबीक एक सारखी राह दाखवणे म्हणजे एक यू विल डायरेक्ट द बेबी टुवर्ड्स द राईट गोल अँड द राईट डेव्हलपमेंट. आता झाले अशें, हे 3 वर्सां 8 म्हयन्याचो बेबी ऍक्च्युली त्याची फ्रेंड एक ताका मेळ्ळी, त्या पप्पाची फ्रेंड एक ताका मेळ्ळी आनी त्याने म्हणलें वच जरा डॉक्टर पूनमाकडे दाखय. ओके. कारण जर तुका खरेंच भंय दिसता ह्या प्रॉब्लेमाचो दाखय. सो तसो तो म्हज्याकडे पावलो आनी ही त्याची फर्स्ट विजीट आशिल्ली. ओके. म्हणजे रेग्युलर पेशंट आशिल्ले, त्याने ताका म्हज्याकडे धाडले. सो जेन्ना हांव ताका पळयलें, पप्पा सामको म्हणजे चेहऱ्यावरून दिसून येत होतं, त्या चेहऱ्यावयल्यान दिसतालें तो खूप डिस्टर्ब्ड आशिल्लो. मम्मा सायडीक बशिल्ली. ओके. आनी तो भुरगो आशिल्लो तो खेळटालो, आमच्यो उश्यो बिश्यो सगळ्यो हांगा थंय उडोवन तो खेळटालो, बट तो उलयनाशिल्लो. सो पप्पा आनी मम्मा त्या फाटल्या बांकड्यार बसली. हांवें म्हणलें कितें प्रॉब्लेम आसा? तर त्याने म्हणलें ना दोतोर, तो उलयना, तो आतां 3 वर्सां 8 म्हयन्याचो आसा आनी तो अजुनूय उलयना. आय सेड ओके, यानी स्पीच डिलेचो केस आयिल्लो आसा. सो जशी जशी आमी हिस्ट्री घेतली, त्या हिस्ट्रींतल्यान जे भायर आयलें न्हू, तें म्हाका तुमकां ह्या व्हिडिओन सांगपाचें आसा. सो हांवें ताका विचारलें की तो आतां 3 वर्सां 8 म्हयन्याचो आसा, तुका आतां कित्याक याद आयलें की तो उलयना? हेज्या पयलीं तुका कळुना की तो उलयना? तो म्हणपाक ना दोतोर, कळटालें, पूण 3 वर्सां जालीं, 3.5 वर्सां जालीं. तर हांवें म्हणलें ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5 म्हणटा 10 पर्यंत, A to Z म्हणटा, नर्सरी रायम्स म्हणटा. सो आमी म्हणलें उलयतलो. सगळ्यान व्हडली फर्स्ट मिस्टेक पेरंट्स जी करतात. म्हजो भुरगो A to Z म्हणटा. A to Z ही कम्युनिकेशन न्ही. तुजें नांव सपोज विकास आसा, जर आसा जाल्यार बरें, तुजें नांव विकास म्हणून. जर सपोज तुजें नांव विकास आसा आनी हांवें तुका विचारलें विकास तुजें नांव कितें, नाल्यार सॉरी तुजें नांव कितें अशें तुका विचारलें, जाल्यार तूं म्हाका येवन म्हणटलो ABCDEFG, नाल्यार 1 2 3 4 5 तूं म्हणटलो. हे कम्युनिकेशन जालें काय? ना, हे कम्युनिकेशन ना. जर हांवें तुका विचारलें तुजें नांव कितें, तर तुवें म्हाका सांगपाक जाय विकास, नाल्यार आय एम विकास, नाल्यार म्हजें नांव विकास, माझं नांव विकास. धीस इज कम्युनिकेशन. पण हांवें तुका नांव विचारल्यार तूं 1 2 3 म्हणटलो, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार म्हणटलो. हे कम्युनिकेशन न्ही. सेकंड, मागीर बेबी खेळटालो, तर हांवें म्हणलें ताका हाक दिल्यार तो पळयतलो, तेजे मनान आसता तेन्ना तो पळयतलो. ओके. सेकंड थिंग, जर तुमकां दिसता की तुमचे बेबी तुमच्याकडे तेन्नाच पळयता जेन्ना तेज्या मनान येता, म्हणल्यार रिमेंबर तेज्या मनान कितें तरी प्रॉब्लेम सुरू आसा, म्हणल्यार त्या भुरग्याच्या मनान. कारण जशे भुरगे 6 ते 9 म्हयन्याचे जाता न्हू, जशें तूं तेजें नांव घेता, सपोज भुरगो अशें बशिल्ले आसा आनी तेजें नांव घेतलें, आतां सपोज हांवूच भुरगें आसा आनी म्हजें नांव पूनम आसा न्हू, सो कोण तरी म्हाका सायडींतल्यान आपयता. ओके, पूनम म्हणटकीर अशें करून हांवें पळोवपाक जाय. म्हणजे डॉक्टर पूनम्स व्लॉग आसा पळय, तितूंतले युट्यूब म्हणा, नाल्यार इंस्टाग्राम, फेसबुक विडिओसान तुमी पळयात. बऱ्याच वेळ हांव हे व्हिडिओज घालता जितून 6 म्हयन्याचे भुरगे, 9 म्हयन्याचे भुरगे, हांव तेंचें नांव घेता आनी ती अशी कट्ट करून पळयतात एकदम. तितून ती खेळत आसली जाल्यार सुद्दां पळयतली. ओके.
असो रिस्पॉन्स आसपाक जाय. जर ना तर दया कुछ तो गडबड है. म्हणल्यार ते 6 ते 9 म्हयन्याच्या आसपासूच तुमकां कळपाक जाय कितें तरी गडबड आसा. ओके. थर्ड मिस्टेक हेंच्या कडल्यान कितें जाली, भुरगो घरा कडेन उगी बसनाशिल्लो, मम्माक काम करपाक दिनाशिल्लो किचनान, कारण तेंची जी ग्रँड मदर आसा ती दुकानाचेर वता. सो घरा कडेन फक्त मदर आनी बेबी आसता. पप्पा इज ऑल्सो वर्किंग. हाफ डे ही इज वर्किंग इन हीज वर्क प्लेस. बाकीचो हाफ डे तो फॅमिलीचो जो दुकानाचो बिझनेस आसा तो करता. ओके. सो पप्पा सुद्धा थंय बिजी, घराकडे मम्मा एकलीच आसा. सो तिका घरातली कामां करपाक जाय. सो तो टायम कसो मेळटलो. सो तिने दिसलें ओके मोबायल पळोवपाचो ना, दाखोवपाचो ना बेबीक, पूण आमी टीव्ही दाखयली. कित्याक टीव्ही व्हडली आसा अशें थोड्यांक दिसता. रिमेंबर, स्क्रीन ही स्क्रीन. ती मोबायल आसुनी, टीव्ही आसुनी, प्रोजेक्टर आसुनी, स्मार्ट वॉच आसुनी, स्मार्ट टॉय आसुनी, सगळे आसा ते दे आर स्क्रीन्स. ओके. Any screen below 2 years is a alarm. It should be zero screens below 2 years of age. Okay. Why? कारण ब्रेनाची जी वायरिंग आसा न्हू ती तुमची जन्मता बेबी तेन्नाच्यान 2 वर्सां पर्यंत सुपर फास्ट वेन सुरू आसता. आनी तितून जेन्ना असल्या टायपाच्यो गोष्टी येतात न्हू की स्क्रीन्स येतात तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. ओके. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, 2 वर्साच्या सकल 0 स्क्रीन टायम. आणि तुमची जी व्हडली भुरगीं आसात न्हू त्यांचोय स्क्रीन टायम जरा प्लीज मॅनेज करात. आजकाल म्हाका बरेचशे दिसतात ल्हान दुसरीची तिसरीची भुरग्यांची स्कुलांतलो होमवर्क मोबायलाचेर कित्याक येवपाक जाय. सो हो एक पर्टिक्युलर सेक्शन म्हज्या व्हिडिओचो आसा न्हू तो सगळ्या स्कुलांनी पावपाक जाय की तुमच्या स्कुलान भुरग्यांक हेजेर मोबायलाचेर कित्याक धाडपाक जाय. ल्हान भुरग्यांक दुसरी तिसरी चवथी म्हणल्यार 7वीच्या सकयल्या भुरग्यांक मोबायलाचेर होमवर्क कित्याक वचपाक जाय. जो कितें होमवर्क आसा तो स्कुलान कित्याक जावं शकना. स्कुलानूच जावपाक जाय. कारण ही भुरगीं मागीर तो मोबायल पेरेंट्सा कडल्यान घेतात ना स्कुलांतलो होमवर्क आयला म्हणून, मागीर तो होमवर्का कडल्यान मदींच ती इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर, खंयच्याय हेजेर वतली, एपाचेर वतली, मागीर थंय रील पळयत बसली, सगळें कितें करत बसली. नाल्यार होमवर्क जालो की मागीर मोबायल आवय बापूक दिवची ना, मागीर ती रडटली, कांगावा करणार. सो पेरेंट्स ओके ओगी बसनी म्हणून दितात. ओके. सो ही एक गोष्ट स्कुलांनी सुद्धा याद दवरपाक जाय. तुमच्या स्कुलांनी प्लीज 7वीच्या सकल खंयचंय होमवर्क मोबायलाचेर धाडू नाका. ओके. तिसरी मिस्टेक जी पेरेंट्साक जाली आणि ती मम्मान हांगा क्लिनिकान म्हणली. हांव म्हणटालें दोतोर हेका, हांवें तुमचे व्हिडिओ हेच्या पयलीं पळयला, हांवें खूब वेळ ताका म्हणलें की वचुया. तर पप्पान म्हणलें नाका गो, जातलो तो उलयता. ओके. दॅट इज दॅट ABCD जे तो म्हणटालो. ओके. सो मम्मान हांवें पयलीं म्हणिल्लें, लास्ट इयरी म्हणलें, आनी पप्पान मागीर म्हणलें ताका हय हांवें तेन्ना आयकोपाक आशिल्लें. पेरंट्स स्पेशली पप्पाज एक याद दवरात, जर तुमची बायल भुरग्याच्या डेव्हलपमेंट बद्दल कितें तरी म्हणटा न्हू प्लीज ऐकात. ही एक गोष्ट तुझ्या बायलेची प्लीज ऐक. कारण कितें खबर आसा, गोंयच्यो बऱ्योचश्यो बायलो त्यो म्हज्या चॅनलाचेर हे आसात, फॉलोवर्स आसात, आणि ते म्हजे व्हिडिओज पळयतात विच आर एज्युकेशनल, जितून हांव रियल लायफ सिच्युएशनांतल्यान स्टोरीज करून तुमकां सांगता. म्हणल्यार म्हज्या क्लिनिकान कितें जाता न्हू ते तुमी म्हज्या क्लिनिकान पावात केन्ना ना पावात. आय मीन वेदर यू विजीट माय क्लिनिक ऑर यू डोंट विजीट माय क्लिनिक, तुमच्या बायलेक ते खबर आसतले. म्हज्या क्लिनिकातले स्टोरीज ताका खबर आसतले. आणि जर म्हज्या क्लिनिकातली एक जरी स्टोरी तुज्या बायलेक खबर आसा न्हू देन रिमेंबर इट इज अ एक्सपिरियन्स ऑफ almost 20 to 25 years that is speaking. I am into pediatrics since 2007. Okay. आता म्हाका 2005 2007. Okay. सो आता म्हाका इतली वर्सां जे बेबीज हांवें पळयला, ज्यो स्टोरीज हांवें पळयला न्हू त्याचा एक सारांश, त्याचा एक इन्फरन्स त्या दाखल्या 1 मिनिट 2 मिनिट 10 मिनिट 20 मिनिटाच्या व्हिडिओन तुझ्या बायलेन ना जाल्यार मे बी तुवेंनी पळयला. बिकॉज इफ आय सी माय सोशल मिडियाचो जर हांव म्हजो एनालिसीस पळयता न्हू ऑलमोस्ट 70% म्हजे फॉलोवर्स आसात ते लेडीज आसात, 30% जेंट्स आसात. अँड आय एम कुडोज टू दोज 30% जेंट्स ऑल्सो की ते म्हजे व्हिडिओज पळयतात अँड दे आर गेटिंग नॉलेज. बरेच वेळ म्हाका बरें दिसता जेन्ना कोण तरी दुरून म्हजे पेशंट्स येता आनी म्हाका म्हणटा दोतोर हो व्हिडिओ आमी तुमचो पळयलो आनी म्हाका दिसता तो प्रॉब्लेम म्हाज्या भुरग्यान आसा म्हणून हांव दाखोवपाक आयलो. की हांगा बसून हांव कितें तरी एक करता आनी ते खंय तरी थंय 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर नाल्यार दुसऱ्या स्टेटीच्या पेरंट्साक सुद्धा कळटा की हे नॉलेज आसा ते इम्पॉर्टंट आसा. कारण हे नॉलेज सुद्धा कळपाची गरज आसा. वाय? फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन. सो आता ह्या पेशंटान हांवें कितें केलें, हांवें ताका फुडें डेव्हलपमेंटल सेंटरा कडेन धाडला
डेव्हलपमेंटल सेंटराकडे वचपाचें आसता म्हणटकीर तो पप्पाच्या तोंडांतल्यान एक क्वेश्चन आयलो, दोतोर म्हाका जरा भंय दिसपाक लागला डेव्हलपमेंटल सेंटराक वचपाक. हांवें विचारलें कित्याक दिसता तुका भंय, तूं सांग. तर तेणें म्हाका कितें म्हणलें वर्सा, म्हणलें म्हजो बेबी नॉर्मल आसा न्हू, तो कित्याक वचपाक जाय. सो हांवें ताका सरळ विचारलें, म्हणल्यार तूं कितें म्हणटा फक्त मेंटली रिटार्डेड भुरगीं आसतात ती वता हे डेव्हलपमेंटल सेंटरान. असो जर तुमकांय दिसता न्हू, जर तो तुमचो वहम आसा, तर तुमची मिसकन्सेप्शन आसा, हे तुमचे मिसअंडरस्टँडिंग आसा, हे मिसअंडरस्टँडिंग मनान दवरूं नाकात. डेव्हलपमेंट सेंटर आसा, हे जे भुरग्यांचे डेव्हलपमेंट सारखे जायना ते परती लायनीचेर हाडपाक आसा. ती लायनीचेर हाडपाक कितें मेडिसिन दिवन जायना, ते प्रॉपर थेरपी, स्पीच थेरपी, बिहेवियर थेरपी, सगळी थेरपीज करून जाता. ओके, सो जर तुमकां दिसता की अशें कितें तरी मॅजीक मेडिसिन आसा न्हू जेणे जातलें, ना, जावचें ना. अशें कितें तरी मॅजीक मसाज आसा न्हू, इधर से ऐसे ऐसे करो, इधर से ऐसे करो, इधर से ऐसे करो आनी भुरगो उलोवपाक लागतलो, तें ना. तुमकां डिफिकल्ट स्टेप्स घेवपाक जाय, तुमकां थोडो पासेस आसपाक जाय, तुमकां फुडलीं 2 ते 3 वर्सां तुमच्या भुरग्याच्या ट्रिटमेंटान घालपाक जाय. आणि जे पेरंट्स हे करतली, they will see that their babies are coming out of this problem. Earlier the better. So थोडं लक्षात दवरात. हो व्हिडिओ जसो हांव छापयता तशें थोड्यो गोष्टी हांव तुमकां सांगता ते लक्षात दवरात. एक म्हणल्यार जर तुमचो भुरगो 6 म्हयने ते 9 म्हयन्यापर्यंत आपलें नांव घेतकीर इमिजिएटली पळयना, रेड फ्लॅग सायन, दोतोराकडे वचात. भुरगो तुमचो 12 म्हयने ते 15 म्हयन्याक 10 ते 12 वर्ड्स म्हणनात न्हू, रेड फ्लॅग सायन, दोतोराकडे वचात. तुमचो भुरगो 2 वर्साचो जालो आणि तरी 2 लेटर सेंटेन्स उलयना न्हू, रेड फ्लॅग सायन, दोतोराकडे वच. 9 म्हयन्याचो भुरगो पॉइंटिंग करून ये 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 अशें करून दाखयना न्हू, रेड फ्लॅग सायन, दोतोराकडे वच. ओके, आणि जर तुझी बायल म्हणटा की म्हाका कितें तरी दिसता की भुरग्याक प्रॉब्लेम आसा आनी तूं घो तेजो तूं आयकना न्हू, रेड फ्लॅग सायन, दोतोराकडे वच. अँड आय थिंक at this note, I am Dr. Poonam Sambhaji signing off. आणि जर तुमकां दिसलें की ह्या व्हिडिओतल्यान तुमकां थोडे तरी कितें कळलें न्हू, प्लीज लाईक करात, कमेंट करात, शेअर करात आणि हो व्हिडिओ त्या पेरंट्साकडे पावयात जी आता प्रेग्नंट आसात, नाजाल्यार ज्यांचे भुरगे आता जाल्ले आसात, नाजाल्यार ज्यांची भुरगीं 6 महिन्याची, 10 महिन्याची, 11 महिन्याची, 2 वर्साची, 3 वर्साची आसात. बाय बाय.